मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 14 चीट 15 ते 21 पर्यंत. आनी आयज ह्या शिवर्तमानान जेजू म्हणटा शिसांक, तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजी आज्ञा पाळात. आनी म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हजी आज्ञा पाळटल्यात तेन्ना हांव बापाक पवित्र आत्मो धाडूंक लायतलो. आनी हो पवित्र आत्मो संवसाराक दिसचो ना, कित्याक फकत जो म्हजेर भावार दवरता त्याच लोकांक वो पवित्र आत्मो मेवतलो. वो पवित्र आत्मो आमचे भितर रावपाक येतलो म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां म्हणटा, थोड्याच वरांनी तो खुर्सार मरपाचो आसा. आनी तो म्हणटा, जेन्ना हांव पुनर्जीवन जातलो तेन्ना हांव तुमकां म्हज्या शिसांक परत मेळपाक येतलो. आनी जे लोक भावार्थी आसा, जे लोक जेजूक मानिना, तांकां पवित्र आत्मो केन्नाच मेळचो ना. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां मेळच्या खातीर आमचो दुसरो जल्म जावपाची गरज. आनी दुसरो जल्म केन्ना जाता भाव भयणीनो? जेन्ना आमी जेजूक सत मानता, जेजूच्या उतराचेर भावार दवरता. चड आमी लोक मागणे कोत्ता, मिसाक वेता, सगळें जें करपाचें आहा तें देवाचें आमी कोत्ता. पूण खरेंच आमी जेजूचेर भावार दवरता, ताच्या उतराचेर भावार दवरता? आतां सोयी जाल्यार आमकां खूब मागणी करपाची आनी आमी मागणी कोत्ता, तें बरें आहा. पूण खरेंच आमी जेजूचेर भावार दवरता, ताच्या उतराचेर भावार दवरता की जें जेजू म्हणटा त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता? आनी जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार दवरता तेन्ना आमकां जेजूच्या उतराचो मोग येता. तेजें उतर कितें म्हणटा तें आमी पाळपाक सगळें कोत्ता ह्या संवसारान. आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी ताजेर भावार दवरतल्या तेन्नाच तो आमकां स्वर्गीचो बाप आमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. आनी हें जें उलयतालो तेन्ना तो आजुनूय खुर्सार वसोंक नासलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या वेळार 2000 वर्सां जावन आतां आमी जेजूचे पाटलावदार आहात, आमकां विचारूंक जाय एक प्रश्न. खरेंच आमी जेजूचेर भावार दवरता? पवित्र आत्मो आमकां उलयता? तो आमकां जेजूच्या मोगान दिसान दीस ताच्या उतरा वयर आमकां आनीक नियाळ करूंक दिता, उतराचो मोग करूंक दिता? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार दवरता, पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी आमच्या काळजान रावता. आनी पवित्र आत्मो जावन आसा जो आमकां शिकयता देवाचें उतर, सोंपें कोत्ता. जें आमकां दिसता इतलें आडकोड सजमना म्हणून, पूण पवित्र आत्मो आमकां ती उतराची सजमणी दिता. आनी भाव भयणीनो, गरज कितें? गरज पवित्र आत्म्याची. कित्याक पवित्र आत्मो आमच्या भितर ना जाल्यार आमचो संबंद जेजूशी जायना. आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां देवाच्या बरोबर संबंद दवरूंक जाता. आनी पवित्र आत्मो जावन आसा जो आमकां देवाशी संबंद दिता, संबंद घट कोत्ता आनी आमकां ह्या संवसारान आत्मीक जिवीत दिता. आनी जेन्ना आमी ह्या वेळार ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, आमी प्रश्न विचारूंक जाय, पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता? खरेंच आमी पवित्र आत्म्याक आयकता? पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा? आनी ना जाल्यार आमी खरेंच जेजूच्या उतराचेर भावार दवरूंक जाय. कित्याक जेजूचें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. पवित्र आत्मो आनी जेजूचें उतर जावन आसा एक. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्नाच की पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या संवसारान ह्या वेळार
जेन्ना आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटात, आमी बातीज गेला, आमी खरें जेजूचेर बावर दवरता, मिसाक वेतकूच आमी म्हणटा हांव सोत मानतां, जे फकत उतरांनी न्हय पूण कोडण्यांनीय आमी सोत मानता. आनी जेन्ना तें उतर सोत मानता तेन्ना त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्नाच की पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता आनी पवित्र आत्मो आमचो संबंद जेजूशी देवाचेशी घट करता. आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी खरेंच ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी निर्णय करुया. कित्याक आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर आमकां खरेंच देवाच्या उतराचेर आमकां मोग आसा, तेन्ना खरेंच आमी जेजूशी संबंद घट करता. देखून भाव भयणीनो, ह्या आयतारा दीस आमी खरेंच नियाळ करुया आनी उतरा वरवीं आमी चलया, तें देवाचें उतर पाळया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एकदम बरो दीस आवडयतां आनी हांव सजमतां की तुमी ह्या दिसांनी खरेंच तुमचो बायबल वाचतात, नियाळ करतात, शिकतात आनी त्या उतरा प्रमाणे चलतात. तुमकां सगल्यांक बरो दीस आवडयतां आनी फाल्यां परतून तुमचे कडेन उलोवपाक हांव येतलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.